दिव्यगल्या सगळ्या या काळजान मुखामोल सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामोल सोदता म्हज्या
संगी राव सुनी आज जाऊन सर्गीच्या बोमोगाळ बापा तुका जावं मान आनी महिमा एक व्हड जैताची बरी खबर मोरी हे मुखांतर तुवें जारी केल्ल्याक संवसारांत तूं मनीस जावन आमी तुजे परी जियोवच्याक मनीस जावन जल्मल्ल्या ह्या व्हड संतोशाच्या खबरे पासत आमी तुका दिन वाचताव तुका आराधन करताव कित्याक तूं जावन आसाय इम्मानुएल देव आमचे सांगाता आसो देव येवकारिस्ता मुखांतर आमची आत्मीक भूक तांबोवचो देव तुका जावं आराधन मान महिमा आनी ओगळाप आमेन. बसा. मोगाचेनो आज पवित्र सभा मोरी एक इज बी हाडिल्ली बरी खबर हाडिल्लें फेस्त आचरण करता. पवित्र सभेंत एक दाबाजीग परब देव आमचे परी जाला आमी देवा परी जावच्याक देव मनीस जाला आमी देवा परी जावच्याक देवान ही भुंय रचतना भुंयतली सर्व सृश्टी रचना रचतना निमाणे आदावाक रचलें. आदाव एकसूर आशिल्लें देवाक बरें दिसना देखून आदावा सारकी आदावाक आकर्शीत आसची स्त्रियेची रचन देव करता. आदावाक स्त्रियेक रचच्या पयलें विसोन तो दिता सर्व जिबियांक ताचे मुखार हाडटा देव आनी तुका साम सारकी आसची तुका जाय आशिल्ली सांगातीन ह्या वस्तू तूं वीस म्हणटा आनी आदावा खंयची वस्तू सामा म्हण दिसना ह्या ताका साम सारकी आसली म्हण दिसना तो विसोन करिना पूण केदाळा देव येवेक रस्तागी आदाव ती विसोण करता. मनशा भाशेन आसच्या मनशाच्यात सामा सारकें आसच्या येवेक आदाव वेचता आनी थंयसर ताका एक वर्तो संतोश भोगता. देवान इतल्यो बऱ्यो वस्तू मनशा खातीर आशिल्ल्यो आनी भोव बऱ्यो आशिल्ल्यो म्हूण देवूत सांगता पळय उत्पत्ती ग्रंथांत. पूण देवी तशेंच मनशा भाशेनंत खंयच्याय जिविया भाशेन तो ह्या संवसारांत जियोंक आशेना थंय त्या आदावा बरी मनीस जावन जियोंक आशेता. देखून देव मनीस जावची परब आज पवित्र सभाचरण करतना आमी संतोश पावोंक जाय आमकां व्हड संतोश आसूंक जाय कित्याक आदावाणी विसरलें मनशा भाशेन आसच्या येवेक ताका संतोश दिवच्याक ताचे थंय कुटुंब रसण जावच्याक आनी ताका संपूर्ण अर्थ मेळच्याक आनी देवाणी तशीच विसवण केली आमचे बरी जियोवच्याक मनीस जावन जियोवच्याक. देखून ही एक व्हड संतोशाची परब मोरये मुखांतर आमच्या संवसारांत आज आमकां आचरण करूंक मेळ्ळ्या. एक वर्तें संतोशाचें घडीत आमकां मेळ्ळां. ह्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया देवाक आमी आराधन करया. देव वर्तो आमचे सारकें आमचे बरीत सदांच जियोवचो तो देव येवकारिस्तांत आसा ताका मान होगळाप आराधन दिवया. एका आश्रमांत प्रायस्त आशिल्लीं प्रायस्त दादले आनी स्त्रियो तांकां सदांच एका नमण्याचें जिवन देखून तांचे मेल विचारकां एक फावटी पयस ट्रेनार पयसल्या एका गांवाक पिकनिका भाशेन तांकां संतोश करच्या गांवपण व्हरतात. प्रायस्त जाल्लीं निराश्रितां पिडेस्तां म्हणटना कांय व्हडलो संतोश आसना तांकां. ट्रेनार पयण करनत आसतात बारी बेजारेर आसतात व्हडलो संतोश तांचे थंय आसना. एका स्टेशनांत
ट्रेन रावतना एक स्त्री ल्हान भुरग्याक घेवन त्या ट्रेनार चडता आनी हे भुरगें वो भुरगो ह्या पिडेस्त प्रायोंताच्या आश्रमांत आसच्या त्या ट्रेनार आसच्या हर एकल्याच्या उस्क्यार बसता उठता आसता पदां म्हणटा संतोष करता गायनां करता व्हडल्यान बारी संतोशान सगळ्यांकी उडकणां मारीशें करता एकल्या आंटीच्या उस्क्यारतान आनी एकल्या आंटीच्या आनी एकल्या मामयेच्या आनी एकल्या मामाच्या उस्क्यारतान उस्क्यार उडोवन तो तांकां संतोष दिता आनी सगळ्यांक एका दिसांनी संतोष मेळटा बारी बेजारेर आसली कांय संतोष नासतली हर एकली मनशां ह्या भुरग्या पळोवन संतोशार उठतात मोगाचे न्हू देवानी एक आईन निर्धार केल्लो आमी सगळ्यांनी संतोशार आसच्याक पातकां तावणू चिरडोवणू आमी नाश जायनासतना जिवीत आमकां दिवच्याक आनी तें जिवीत बरोवन वमतूच्या मापान दिवच्याक तो देव मनीस जाता आमचे बरी तो मनीस जाता आमचे मदें जियेता आमकां संतोष करूंक बाळ जावन जियेलो तो जेजू आमचे बरीच जियोवणू आमचो संपूर्ण मापान मोग करता तो येवकारिस्त देवाच्या महिमेचो गुर्त देवाच्या मोगाचो गुर्त देवाच्या सक्तेचो गुर्त देवाच्या स्तुतेचो गुर्त देवाच्या वडुवकेचो गुर्त देवाच्या श्रेष्ठ कृपेचो गुर्त तो येवकारिस्त ताका आमी आराधन करया अर्गां आमी दिवया अर्गां उले आमी भेटोवया अर्गां स्तुती अर्गां गायन आमी करया देवाक अर्गां दिवचें गीत आमी गावया देव आमकां संतोष करूंक येता आमकां कृपा दिवंक येता त्या सोम्याक हांगासर आसच्या इम्मानुएल देवाक येवकारिस्तांत आसच्या देवाक आमी अर्गां दिवन गीत गावया भक्ती गीता बुकांत पानांको 391 391 मातुर ताळ्यान आमी सौम्या करसिया ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोवया ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्ती ताका गीत गावया मातुर ताळ्यान आमी सौम्या करसिया ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोवया ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्ती आमी गीत गावया सर्वेस्परान रचला सर्गांनी संवसार ताचे तां येता आमकां आदार सर्वेस्परान रचला सर्गांनी संवसार ताचे तां येता आमकां आदार आपले सावळेन तो आमकां दवरता वायटा विघ्नांतले आमकां निवारता आपले सावळेन तो आमकां दवरता वायटा विघ्नांनी आमकां निवारता ताळ्यान आमी सौम्या करसिया ताच्या मनाक रंगीत संगीत वाजोवया ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्ती ताका गीत गावया सर्वेस्पूर देव आमचो दयाळ काकोळकार रागार जावंक सवकास मोगान भरपूर सर्वेस्पो देवाचो दयाळ काकोळकार रागार जावं सवकास मोगान भरपूर सगळा पडलेल्या हात दिवन मुकुता आपल्या भक्तांची मागणी आयकता सगळ्या पडलेल्या हात दिवन उखलता आपल्या भक्तांची मागणी आयकता मधुर
सिया ताच्या मनाक संगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्रत्या आम्ही नियाळ्या ताळयो पेटोवन भक्ती ताका गीत गाऊया ताळ्यान आम्ही सौम्याक सिया ताच्या मनाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्रत्या आम्ही नियाळ्या ताळयो पेटोवन भक्ती ताका गीत गाऊया ताळयो पेटोवन भक्ती ताका गीत गाऊया ताळयो पेटोवन भक्ती ताका गीत हालेलुया हालेलुया अर्कांचे सोगलाचे स्तुती जेजू महिमा जेजू अर्षितां जेजू बळशितां जेजू आमच्या संगे आमकां रियेक लागीं संतोश जाय आनी हो संतोश आमकां देवान दिवचें उरतें देणे पिडा येताना आनी मारेकार पिडा येताना ती वसय आमचे मदें आसूं नजो म्हणून आमी दृढ मनान आनी पिडा गेलीच म्हणल्या संतोशान आमी थोडे फावटी उद्गार करता आनी आमचो संतोश दुसऱ्या रितीन आमी पास हारता सुमार 2 वर्सां आदीं ही कोवीड पिडा ह्या भारताक येताना पिडेची लक्षणां भोव उणी आशिल्लीं आनी पिडा गेलीच म्हणून आमी सगळ्यांनी चिंतलें खंयसरी आनी पिडा येना गट्टेका बऱ्या दिसा ऐन्न दिसा देवाचो उडास काण पुरा मारेकार पिडा आनी मारेकार खर्ग हांगासर ना ते सगळें गेलें म्हूण चिंतून एका बऱ्या ऐन्न दिसा आमकां उलो मेळ्ळो आनी त्या दीस भोव संतोशान बश्यो बोडोवन आयदानां बोडोवन बेल्ल मारन टॉर्च लायट सगळ्यांक लायट आसल्यान टॉर्च लायट घालन दिवे पेटोवन उक्त्या जाग्यार सगळ्यां दिसचे बरी सगळ्यांनी कुटुंबां सांगता संतोशान आमी एक बरी खबर म्हणल्यार बरी परगट केली हांगासर कांयच मारेकार पिडा ना सगळीं गेली म्हूण सगळ्यांनी एक उद्घोशान गायन केल्लें आनी तें आमी संतोशान बश्यो बोडोवन दुसऱ्या कृत्यांनी दाखयलें पूण आमी जाणा साव वायट पिडा ती सोडून गेली सोन उणी जावना पयली दुसरी आनी सगळ्यांनी सांक्रामीक भाशेन ही पिडा विस्तरावन गेली पूण 2000 वर्सां आदीं बडव्या मुखांतर दिल्ली ती बरी खबर ती सगळ्यांक परगट जायशें देवान कुरपेचो शिवोर ह्या संवसारांत वतलो मुरयेमाच्या गर्भांत कुरपा वाडली आनी जेजू देव मनीस जावन जल्मलो मुरयेमायक बडव्यान ती खबर हाडटाना आनी तिस खबर मुरयेमायन एलिझाबेथा लागीं दिताना एलिझाबेथ संतोशान उद्गारतानी म्हणटा देवाच्या मातेन देवाच्या आवयन म्हजे सरशी येवचे बाग म्हाका खंयच तावन फावो जालें आनी ह्या संतोशार एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसो भुरगो उडकाणां मारता गोवळी नाचतात संतोशान आनी थंयसर सगळ्यांक एका नमणेचो संतोष मेळटा आनी हो संतोष मोगाच्या न्हू आपोस्तल आपल्या काळजा मोतीन जगोवन दवरन सगळ्या संवसारार ही बरी खबर परगट करतात हो जावन आसा खरो संतोष देवान मनीस जावचें आमचे मदें जियोवचें आमचे भाशेन आसचें आनी मनशाचें मोल उखलून धरचें मनशाचो गौरव सोडोवचो देवान मनीस जावचें आनी मुरये मुखांतर ह्या संवसाराक येवचें ताच्या की व्हरतें घडीत दुसरें ना आनी तें संतोशान उद्गारचें आमकां फायद्याचें आमकां कुरपेचें आमच्या बागेवंतपणाक तें ऐन्न जाल्लें आनी आपोस्तलांनी तें सत समजून घेतलें सांत थोमास भारताक आयलो
ही बरी खबर प्रगट करूनच तो ही बरी खबर प्रगट करूनच तो दुसऱ्या गांवाक गेलो. सांजुचे वास आपल्या जिवितान देवाक महिमा दिवच्याक आनी तसो येवकारिस्त खरें काण म्हणून मांडून घेवन प्रगट करून खंयच्याय आपायांक आनी खंयचे बेबिरांत नासतना पयिल्लें काम तें सक्रामेंत वाडचें, पयिल्लें काम पिडेस्तांक तो सर्गीचो उंडो दिवचो म्हूण चिंतून ही बरी खबर त्या थंयसर गेल्या इगर्जांनी प्रगट करीत गेलो. आनी कितलेशे हजार लोक कितलेशे सांत सांतिन्यो भक्तिन्यो कितलेशे बोटी ही बरी खबर संवसारार प्रगट करून आसात. त्या देवाक जावं मान आनी महिमा. ताणें आमकां जायते उपकार केल्यात. ही बरी खबर आमकां दिली. आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जालां जाल्यार ह्या देव मनीस जाल्ल्या त्या कृपेच्या ताच्या आशिर्वादांनी ह्या देवाक गर्भांत वावून आमचे खातीर ह्या संवसाराक त्या देवाक हाडिल्ल्या सर स्त्रियां पैकी भाग्यवंत जाल्ल्या त्या मुरयेच्या विनवणे मुखांत देखून देवाक आमी आज अर्गां दिवया. आमच्या जिणेंत आमचो भावार्थ प्रगट करतना त्या सोम्याक जय म्हणूंक जाय. आमी हर एकल्या धर्मांत तांचो भावार्थ उसारचो गुर्त आसतात, उले आसतात. जर तर हिंदवांक जर तर तांचो भावार्थ ह्या तांच्या देवाक तांणी मान दितना ते जय श्रीराम म्हणटात. आमी कितें म्हणटले आमी जय येसू जय क्रिस्त म्हणून जाय. प्रेज द लॉर्ड आमी म्हणटा. तुमी कर्नाटकांत आसा न्ही घाल प्रेज द लॉर्ड. इंग्लीश कितें कन्नडान आंगी म्हळ्यार आमी जय क्रिस्त जय येसू म्हणून जे कितें म्हणून जाय म्हळ्यार त्या जेजून आमचें सैंब घेतलां. त्या जेजून आमच्या सारक्यान जियोंक संवसारांत तीर्मान केला आनी तो सदांच आमचे बरी मनीस जाला. त्या पासून त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. जायते उपकार ह्या सोम्यान आमकां केल्यात. वैयक्तीक जावन मात न्ही कुटुंबांत ह्या जेजूक मान आनी महिमा आमी दिवया. जेजू तुका हांव सदां सरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. सांगा. जेजू तुका हांव सदां सरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. भोव पवित्र देवा ह्या संवसारांत मनीस जावन जियेल्ल्या खातीर जेजू तुका हांव सकट गायन करा. जेजू तुका हांव सदां सरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. भाग्यवंत स्त्रिये मुखांतर ह्या संवसाराक तूं जल्म घेताना आनी आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर जेजू तुका हांव सदां सरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. भाग्यवंत कृपेवंत देवाच्या मायेक ह्या संवसारांत तुवें विसरून काडिल्ल्या खातीर जेजू तुका सदां सरसिता, तुका नावाडटा, तुका वंदिता. सोल्ल्याची आर्क पेट जावन मुरये मायेक तुवें विसरून काडिल्ल्या खातीर जेजू तुका सदां सरसिता, तुका नावाडटा, तुका वंदिता. सर वापसराची राणी जावन मुरयेक तुवें विसरून काडिल्ल्या खातीर जेजू तुका सदां सरसिता, तुका नावाडटा, तुका वंदिता. तुवें रचल्या सर जिवियां पैकी मनशाक तुवें विसरून काडना. मनशाची जिणी उखलून धरल्या खातीर आनी थंयचो मनीस जाल्ल्या खातीर जेजू तुका सदां सरसिता, तुका नावाडटा, तुका वंदिता. आमचे मोदें सदांच आसच्या
इम्मानल देवा तुझ्या अस्तित्वाने हजारपणा खातीर जेजू तुका सदांच सेदा, तुका नावाडा, तुका वंदिता. आमच्या आत्म्याचे खाण जावन आमचे मध्ये सदांच आसच्या येवकारिस्ताच्या जिव्या आणि खऱ्या देवा तुझे पासोत तुका अर्गां दिवण जेजू तुका सदांच सेदा, तुका नावाडता, तुका वंदिता. आमचे बुले अर्गा जेजो मोगाळा, अर्गा जेजो दयाळा. सांगा अर्गा जेजो मोगाळा, अर्गा जेजो दयाळा. बरी भलायकी दिवन या पुण्य तळाक तुवें आमकां आपोवन हाडिल्ल्या खातीर अर्गां जेजू मोगाळा, अर्गां जेजू दयाळा. तुझे उतर आयकोवचे आनी समजोवण्याची सकत आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां जेजू मोगाळा, अर्गां जेजू दयाळा. तुझ्या उतरांच्या प्रभावान आनी तें पाळिल्ल्यान आमच्या जिवितांत तुवें फळ दिल्ल्या खातीर अर्गां जेजू मोगाळा, अर्गां जेजू दयाळा. तुझे अस्तित्व वांजेलांत आसच्या उतरांत बळादीक आसा. तेरसा आनी भक्तीपणांत आनी आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या जिणेंत आसा म्हूण आमकां समजल्या खातीर अर्गां जेजू मोगाळा, अर्गां जेजू दयाळा. मनशा मुखांतर तूं ह्या संवसारांत आयिल्ल्या खातीर अर्गां जेजू मोगाळा, अर्गां जेजू दयाळा. चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळावे भोगूंक ना असल अपरिमित मोह, चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळावे भोगूंक ना असलो अपरिमित मोह. जेजू सो अपरिमित मोह, जेजू सो अपरिमित मोह. धरणाचो कर्णाचो उसाये मेळणाचो, जेजू सो अपरिमित मोह. मोगाळो जेजू तूं दैवीक मनीस जाल्यार तुजे थंय दैवीक सैम आनी मनशा सैम विलीन जावन आमच्या मनशा सैमाच्या सर बऱ्या गुणांनी तूं जियेलाय. मरता म्हणसरी हे बरे गुण तुवें परजळीत जायशें केल्याय. तुज्या उतरां द्वारे देखी द्वारे आनी सर कामां द्वारे तूं आमकां आदर्श व्यक्ती जावन आसाय. तूं देव तरी तूं ह्या संवसारांत मनशा बरी जियेलोय, मनीस जावनूच जियेलोय आनी सगळे मनशा सैम तुजे थंय आसले. केदीच वायटा बली जायनासतना पातकान पडनासतना पवित्र रितीन तुवें जियेल्ल्या पासत आनी तुवें जियेल्या वरवीं आमकां तूं एक देख जावन आसाय. एक पवित्र देख आमच्या दोळ्या मुखार आसा. येवकारिस्ताचो जेजू भोव महिमेवंतो कुर्पे सागोर दयाळ्यासो बिरमोतेसो काकुतीसो बक्षान्यासो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या सोम्या लागीं आमी बक्षाने मागया. ताणें आमकां जियोवंक शिकयलां, ताणें आमकां संबंद दवरूंक शिकयलां. संबंद कशें दवरचें म्हूण ताणें आपल्या खुद्द जिविता द्वारे मुरये मुखांतर जुजे मुखांतर एक बागेंत कुटुंबा मुखांत ताणें आमकां समजून दिल्या, मात न्ही देख दिल्या. 30 वर्सां आपल्या आवय बापाय सांगता जियेताना जेजू एक आदर्श व्यक्ती जालो. मुरये माय त्या जेजूक बरो वावर करूंक, कुटुंबान सुदारसूंक, पेल्यांक सुदारसूंक, पेल्यांच्या गरजां पावोवंक देख दिली, तरबेती दिली. देखून जेजू एक सुतारेचो पूत म्हूण, एका वावराड्याचो पूत म्हूण सक्कडी मांडून घेताले आनी ताका जुज एक आदर्श पस्को बापूय जावन आसलो. आनी मुरी एक मोगाळ, लोकां मोगाळ सगळ्यांक जाय आशिल्ली व्यक्ती आसली. देखून कुटुंबांत
आवयचो संबंध भुरग्यां थंय कशें आसा जाय आनी बापायचो संबंध भुरग्यां थंय कशें आसा जाय भाव भयणांनी कशें आसा जाय आनी ज्या संबंध तो संबंध पवित्र म्हूण आसा तो कसो आसा जाय म्हूण आमकां शिकयलां. आमी सांप्रदायीक कुटुंबांत आयले आसता आमकां कुटुंबाची मोलां आसात ती बरीं आसात देवाक आमी अर्गां दिवया. पूण थंयसर हांगासर आमी समाजांत आसतना सामाजीक थोडी गणितां आमी पळयता. ह्या दिसांनी तो संबंध पवित्र आसचो थोड्या गणितां मुखांतर तो अपवित्र जाला. एका बापाय सारकें संबंध पुता लागीं दवरी जाय. एका आवय सारको संबंध दुवे लागीं दवरी जाय. एका दाक्तेरान आपल्या नर्सां सांगता पिडेस्त सांगता तसलो एक पवित्र मोगाळ गौरव असो संबंध दवरी जाय. एका टिचरीन भुरग्यां सांगता तसलो पवित्र संबंध दवरी जाय. थोडे फावटी कुटुंबांत तसलो संबंध तुटचे ह्या संबंधाकच वायट घडचें आमी पळयता. बाबाव या बापूय पोतू संतोष परगड करच्या पियेतात आमाल पिवणे चड जावन घडणांतलें घडचें आमी पळयता. खिणा भितर झगडें जाता राग उसारन राग उज्या बरी पेटोवन बापायन पुताक दिशी मारलें. ह्या पुतान बापाय जिवेशी मारलें केवळ ल्हानशा कारणां पासून आमाल पिवणे कारण ना तर जाग्याचें कारण जाग्याचो विशय. थोडे फावटी आवयनस भुरग्याक विकृत करचें. आवय दुयेंस संबंद भोव पवित्र ह्या दुयेन आवयक नेगार करचें कुर्सार मारचें कश्टार घालचें आमी पळयता. देखून हे संबंध बिगडतना आमच्या सांप्रदायीक कुटुंबांनी आनी आमच्या कुटुंबांनी कितेंय वेगळासार घडिल्लें आनी कितें घडोवन जो जाल्लें घडटा. देखून आमकां जाय तो पवित्र संबंध जेजू वो पवित्र संबंध पवित्र करच्याक आनी बरें गुणूच परजळी जायशें करच्याक ह्या संवसारांत जल्मलो आनी ताणें बरी तरबेती जोडली आनी बरो व्यक्ती जावन तो जियेलो. देखून ताका क्रुसाच्या मरणा पर्यंत वायट घडनाशें ताका बळ आसलें ताका ती सकत आसली. कित्याक नीज मनशां सैम तें कशें आसा जाय की तशें ताणें तें वापरलें. कितलेशे फावटी ताका कश्ट आकांत मेळटाना कितलेशे फावटी हगे आनी द्वेश वंको जाय म्हणून अवकाश आसल्यार फारीकपण काण घेवंक अवकाश आसल्यार ताणें केदीस घेवना. तो एक संपूर्ण व्यक्ती जावन जियेलो. देखून आमकां तो देख जावन आसा. आमी आमच्या पातकांची दूख धरया. समाजांत हट्टा वरवीं जिद्दा वरवीं हग्या वरवीं द्वेशा वरवीं कितलोसो मनीस मरता. आज उक्रेन रशियाचें एक आमी गणीत घेतलें तर थंयसर त्या प्रामुख मुखेल्यांच्या हग्या वरवीं द्वेशा वरवीं कितलोसो हजार लोक मरता. सैनीक मरतात. लाखांनी युक्रेनांत निराश्रीत जाल्यात. भुरगीं रडटात भूक लागता म्हणून आनी मरोन आसात खाण ना. कितलेशे लाख निराश्रीत जाल्यात. तांची भूंय गेल्या आनी मुळावें खाण तें हर एका मनशा गरजेचें. खाण पिवण पांगरोंक आनी आसरो घर सक्कडी नास जाला. देखून आज हे संबंध बिगडल्यात कुटुंबा मदें. जर जागो आमकां गरज आवय बापायनी थंयसर मरण जाता थंयसर अत्याचार अनाचार जाता. जर तर आवयदू तो संबंध गरजेचो न्ही तर थंयसर एक बरो संबंध घडना अपवित्र संबंध घडटा. कशेंय जाल्यार जाता म्हूण घडटा. देखून मोगाचें न्हू आमी आमच्या पातकांची दूख धरया. आमच्या कुटुंबांत घडना जालां जावं पुरो पूण आमी असले घडितां पळयता ज्या कुटुंबांत देवा भाशेन दैवीक लक्षणां आसा जंय की थंयसर जर तर ती दैवीक लक्षणां दिसून येना तर एकामेका एक दू आवयक पाती अशें ना आनी आवय एका दुये पाती अशें ना. तशें खंयी घडोवन वचो केदाळय घडोवन वचो कित्याक तो संबंध आमकां भारी गरजेचो. तो संबंध आदितावन आयला. देखून आमी एकल्याक बापय म्हूण वळखता आनी बापय आपल्या पुता पूत म्हूण वळखता. आपयता तो पुता म्हूण दुवे म्हूण आनी आवय तशेंत माम मावशी मामी हो संबंध कुटुंबांत केदाळार पवित्र आसूंक जाय. थंयसर हांगासर आमच्या जिणेंत वायट घडटा तर ह्या वायटा पासून हे वायट निर्मुलन जावच्या पासून आमी मागोवंक जाय. केवळ थोड्या लोकांच्या जिद्दा द्वेशा वरवीं आज कुटुंबांत समस्या जाल्यात.
देशामध्ये समस्या जाल्यात आणि सगळो देश नाश करूंक की फाटी पळयनात एका दोगांच्या वद्दू वरंटा खातीर कितलेशा लोकांनी मरचे म्हाका समजना कितें म्हूण आज देव मनीस जाला आमी ताचे बरी जियोवच्याक आमी देवा बरी जावच्याक पूण आमी दीस गेले बरीत मन जाती बरी जाता देवान मन जातीक विसवना मन जाती भाशेन देव ह्या संवसारान जियोवंक आशेवना आनी ताची विसवणती न्ही ताणें मनीस जावन जियेजय जल्म जय आमचे मदें जियेजय तो आशिल्लो तशें म्हळ्यार आमी मनशांनी कितलो एकामेकाचो मोग करूंक आसा एका मनशान मनशाक वळखोवचें आनी ताका मान दिवचो ताच्या की व्हरतें दुसरें जिवीत आमकां ना आमकां अशें तें एकच जिवीत आमकां अशें ती भूंय एकच मोगाचें न्हू ह्या भुंयत आमी मनशाक मनशा बरी लेखल्या पुरो तेंच आमी जिणे शिकचें व्हडलें लिसांव मनशाक मनशा बरी मान दिवचें आमच्या जिणे शिकचें आमी व्हडलें लिसांव ह्या लिसांवा विरोध संबंदांत अपवित्रपण घडटा देखून देवा कडेन आमी बक्षाने मागया सोम्या आमचे पातकां बक्षी म्हूण आमी मागया देवान मनीस जावन जल्मोवचें जेजू ह्या संवसाराक येवन त्रयेक देवाचो दुसरो व्यक्ती जेजू ह्या संवसारांत आमचे मदें जियेला ताच्या मोगाच्या जिणे वरवीं ताणें आमच्या काळजांत ओंपुल्ल्या त्या बऱ्या गुणा वरवीं आनी ताणें खुद्द जावन हे बरे गूण आपल्या जिवितांत जियेले वरवीं आमकां आज एक वर्तीद एक कुर्सार मेलो जेजू ह्या कुंभारांत आशिल्लो जेजू ताका जायते संदर्भ मेळिल्ले आपलो अधिकार रुजू करूंक आपली पदवी दाखोवंक अजापां करून बेश्टावंक आनी सगळो दळबार आपल्या मुठींत आसा म्हूण दाखोवंक फारीकपण काण घेवंक राग व्यक्त करूंक द्वेश वोंकूंक पूण केदीच मनशा सैंबाक मनशा जातीक ह्या मनशांक मन जाती बरी करचें खंयचेय विशय जेजून आपल्या गुमाणांत घेवनात आनी ते सक्कडी ताणें सगळ्या विशयांचेर ताणें कांटाळो दाखयलो आनी असल्या खंयच्याय वायटान तो पडोवना खंयची ताळणी ताका वायट करूंक ग्रासूंक सोकोंक ना
तो यशस्वी जालो, एक बरो व्यक्ती जावन, एक बरो मनीस जावन जीव. द्वेष, राग, मोसोरू मनशाची भलायकी पाड करता, मनशाची मोत पिड्ड्यार घालता, मनशाक विचित्र व्यक्ती जावन बदलिता. मनीस विशेष जावन देवाच्या सारक्या आनी स्वरुपाचो जावंक आसचो, राग हग्या द्वेशा वरवीं विचित्र जाता. एका घरांत घरचो मामू घरच्या ताच्या सैऱ्यांक तरणाट्यांक सांगता की ताच्या बहिणीच्या भुरग्यांक, अळे फाल्यां आमगेर आंटी येता, आंटी येवंक आसा, तुमी आंटी येता म्हणून राखोवन रावतात. अळे तो पेटो आसा पळय, घराचो पेटो, ताची शिमटी कुडके करी जाय तुमी. भुरगो विचारता खंय कित्या खातीर म्हणून, आनी मा म्हणटा खंय कित्या म्हळ्यार ती आंटी घरा येताना आमी कशें तिका क्यार करना मू, पेट्यान सयत तिका क्यार करचें नाका, शिमटी हालोवन स्वागत करचो नाका, स्वागत करचो नाका, सक्कडी आमी द्वेश करी जाय म्हूण तो सांगता. मोगाचे न्हू, ह्या द्वेशाद्वारे, ह्या हग्याद्वारे, जिद्दाद्वारे आज कितलेशे कुटुंबां बेसा जाल्यान, कितलोसो बरो संबंध कुटुंबाचो आसो तो आज पिड्ड्यार पडला. काम करचे व्यक्ती मेस्त्री आनी सहाय्यक जाल्यार तांणी सांगता काम करचें, तांणी काम केल्यार तांकां दीस पडतो ग्रास मेळटा, आनी हे मेस्त्री आनी सहाय्यक चिल्लर कारणा खातीर थोडे पयशे बाकी उरल्यात म्हणल्या खातीर मेस्त्रीत सहाय्यकाच्या मांड्यार फातोर घाल ताका जिवेशी मारता. ल्हान विशय, एक मनीस थंय मरता आनी कुटुंबांत अशें घडटा. जी कोण आमी पातयेवन ताचे लागीं जर तर वखदाक वेताव या पिडेक शुश्रुशा मेळचे म्हण येता, तो या ती व्यक्ती नर्स या दाक्तेर आमकां फावो त्या मापान मोगान पळयना तर आमचे थंय एक संबंद आसना. देखून आ संवसारारी वो द्वेश आसा पळय, ह्या द्वेशा वरवीं संबंद बिगडटा, पातकां सडटात, वायट सडटा. देखून देवा कडेन आमी बोगसाने माग जाय. तो काकुतीचो देव ह्या प्राजीत काळार आमी करचे हर एका बऱ्या करण्याक, हर एका मागण्याक, दान धर्माक, प्रायश्चिताक, प्राजिताक तो बेसांवां दिता, कुरपा दिता. आज उरतो कुरपेचो दीस तो देव मनीस जालो. ह्या देवा लागीं आमी बोगसाने मागया. थोडो वेळ मौनपणी आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया. जेसू सोमिया आता पाताळ रडता, जिणे बदलून खंडीत निश्चय करता. पातकां आमची सांडून पवित्र मोगाची जिणी जियेत आमी निचेव करण आमी दिंबे घालया. सोम्या लागीं आमच्यो गरजो आमी उसारया. वो पवित्र जागो सोम्या जेजूचो मोग केल्लो, सोम्या जेजू साक्ष दिल्लो, सोम्या जेजूची बरी कामां मुंदवारसून व्हेल्लो जागो. सोम्याक आज हात नात, आमी जावन आसा ताचे हात आनी ताचे पांय. ह्या पवित्र जाग्यार जावन कितलेशीं कुरपेची, दायळ्याची बरी कामां जावन आसात. जुजेवास ह्या जाग्यार आसून ताणें जायतीं बरी कामां केल्लीं. सोम्याची बिरमोत, सोम्याची काकूत आनी काकुतीचो शिवोर गरजेवंता दुर्बळ्यांक वतुरलो. जायत्या इगर्जांनी वचून सोम्याक ताणें साक्ष दिली. हो जागो ताच्या बऱ्या करण्याक साक्ष आनी आमच्या भावार्थाक साक्ष जी आमी सांगता मेळोवन हर एका शुक्रारा ह्या जाग्यार एकच भावार्थ व्यक्त करता. त्या त्रयेक देवा थंय, देव आमच्या रचणारा थंय, मनीस जावन देव मनीस जावन जल्माले ह्या सोम्या थंय आनी आमकां पवित्र करच्या. पवित्र संबंध
तो गट करूंक पवित्र संबंध रुता करून कुटुंबान जियोंक आमकां कुमक करच्या ह्या देवाते आमी विश्वास परगडता ह्या सोम्याक आमी आराधन करता मान करता तर त्या सोम्या लागीं आमी मागया मोरी ह्या सोम्या लागीं आपोवन हाडटा आमच्या गरजां पासत मागया जायत्यो गरजो मोतीन तुमी दवर हांगा आयल्यात हे गडीभर मावूनपणी ह्या गरजां पासत मागा सर्गीच्या देवा बापा ह्या सर भक्तिका पासत हांव तुका दिनवो आसता आनी सर कुटुंबां हांगासर आसच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तुका समर्पिता आवय बापायच्या देखी वरवीं मालगड्यांच्या मागण्याच्या प्राजिताच्या दान धर्माच्या आनी बऱ्या गुणाच्या देखी वरवीं हें कुटुंब ग्रेस्त जालां बऱ्या गुणांनी आनी बऱ्या नृत्यांनी नृत्य आमच्या जिवितांत आमकां समृद्धी हाडटा न्हय ग्रेस्तकाय न्हय दण दिरवें जागो आनी संपत नृत्य आनी बरे गुण सांप्रदायीक जावन ह्या कुटुंबान तुमचे मदें ते वाळून आसात सोम्या ह्या सर कुटुंबाक हांव तुका समर्पण दिता ह्या कुटुंबांनी जावची सर कामां तुका भेटयता बाबार्थ बरवोसो आनी मोग ही आध्यात्मीक आतेरां ह्या कुटुंबांत ह्या सर सांद्यांनी मोतीन घेवन तुका साक्ष दिवच्या ह्या सर कुटुंबांक आदार दी पवित्र संबंध ह्या कुटुंबांनी घट जावं आनी तो सदांच मुखारसून व्हरूं बाबार्थाक बरवोशाक आनी बऱ्या कामाक आनी मोगाक साक्ष दिवंक ह्या कुटुंबाक तूं आयती कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन देवाक आराधन करन आमी गीत गावया येद्या वडा सक्रामेंता देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर या आमी मागता जो जियेत आनी रास करता तुझ्या पुताच्या नांवान ससनाच्या ससना Gloria,
संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठो गायल्या बरी भेटो जमल्या अक्का वडका सोम्या परता काकूळ तांचेर प्रार्थना अर्गा पाठयता आदार लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठो गायल्या बरी भेटो जमल्या ह्या पवित्र थळार हजर जाल्ल्या सर्व म्हणजे मोगाळ भक्तिकानो जुजवाज बापाच्या नांवें तुमकां सर्वांक बरो येवकारो मागता. कितें सर्व आशेवन आमी आयल्या आमच्या काळजाचे यात्रेक आराधना मुखांत्र देवाक आमी भेटयल्यान आनी आमी साचें वर्तें बलिदान ह्या मुखांत्र कितें तूं हांव आशेन आसां ती आमची आशा सुफळ जाता म्हणली पातळणी आमी घेवया आनी ह्या खातीर देवाचो आदार मागून सबारांनी हांगासर मिसां दिल्लीं आसात आनी मिसां आयच्या दिसा दिल्ली तशें ह्या हप्त्यान ती हांगासर ह्या पवित्र थळार येवन दिल्ल्यांची नांवां हांगासर हांव कळयतां. ह्या समेस्तांचे इरादे देव मानून घेवन दी अर्गां ओपून घेवन दी आनी आत्म्यांक दिवचे मिसां तांकां ससनांचें जिवीत मेळचें तसलें जावं दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. वलेरियन अशोक नाजरेत मुडबिद्री अर्गां जावन घरच्या आल्मां खातीर अजय पायस आनी कुटाम मोगारनाड अर्गां जावन प्रशांत डिसोजा देलांता बेट्टू सेवरीन लुईस मोंतेरो फजीर ताच्या आत्म्या खातीर केविन आनी जेस्मा मोगारनाड अर्गां जावन रॉबर्ट डिसोजा पुत्तूर अर्गां जावन फ्रांसीस सुनीता डिसोजा पेरमानूर अर्गां जावन सिसिलिया आपोस फजीर अर्गां जावन आयरीन डिकोस्टा आनी कुटाम मडांत्यार अर्गां जावन वेरोनिका लोबो आनी कुटाम मोगारनाड अर्गां जावन एस्टेला तोरस मोगारनाड अर्गां जावन इनास डिसोजा पाणीर प्रवीण बरेटो अल्लीपादे वलेरियन रोड्रिगस कुलशेखर रेश्मा डिसोजा सलेतूर ब्रायन डिसोजा फजीर ताच्या जल्माच्या 25 वर्सांच्या ह्या दिसा अर्गां जावन हे मीस दिला. लीना मोंतेरो पुत्तूर रिनल सिक्वेरा बेलतंगडी क्रिस्तीन मोंतेरो पुत्तूर अर्गां जावन ही मिसां तशें सिल्वेस्टर आनी मॅगदलीन तांच्या आत्म्यां खातीर जॉयल लोबो आग्रार ताणें दिला. जेस्विटा लोबो आग्रार ताचे इराद्या खातीर अश्वित आनी रोशनी फेर्मोदे अर्गां जावन जेसिंता डिसोजा आनी कुटाम पुत्तूर ताच्या इराद्या खातीर लिल्ली लुईस आनी कुटाम फजीर अर्गां जावन रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटाम फजीर अर्गां जावन रॉबर्ट डिसोजा फजीर अर्गां जावन लिल्ली फेरावो फजीर अर्गां जावन डॅनी डिसोजा मनेला ताचे इराद्या खातीर ट्रिजा डिसोजा आनी कुटाम एरमाटी आयजाक डिसोजा उपिनंगडी लिल्ली डिसोजा निडपल्ली एल्रन पायस मोगारनाड ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गां जावन लीना सुवारेस अम्मेबल वेरन मोंतेरो पुत्तूर नॉर्बर्ट पिंटो आनी कुटाम अर्गां आनी सर्मिस अर्गां जावन दिल्यात. तशें थॉमस मोंतेरो मनेला आनी आयरीन वेगस मनेला अर्गां जावन तशेंच हांगासर आयच्या दिसाच्या जेवणा बाबतींत हांगासर दिल्ली आसात. आयरीन डिकोस्टा एलोशियस कोएल्लो अनिल पायस वेरोनिका लोबो एस्टेला तोरस बरे मनाच्यान प्रवीण बरेटो जॉय लोबो लीना मोंतेरो रॉनी डिकुन्ना जॉन लोबो डॅनी डिसोजा माउरिस डिसोजा तशेंच दान दिल्ली आसात. बऱ्या मनाचो फजीर तन 500 रुपये. तशें वस्तू रुपार
आयरीन डिकोस्टा आनी कुटुंबांतल्यार तशें रॉबर्ट डिसोजा फजीर ह्या सर्वांक सांजुजे वाज बाप देवातावन विंचणार आशिर्वादा फावो करून दी आनी मिसा रुपी दिल्ल्या हर एकल्याच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत म्हणलें आमचे मागणे आनी आशा जावन आसा. देव मनीस जाल्ली, देवाचो पूत मनीस जाल्ली, दाबाजीक परब मोरयेक इजबी हाडिल्ली, ही बरी खबर दिल्ली परब आमी आचरण करतना आमी सर्व बरें चिंतून बरें जियेवन बरें वांटून जियेवया म्हणलो संदेश आमी मानून घेवया. देव आमचे बरी जाला मात्र न्ही आमचोच तो जाला. देव मनीस जाला, आमी देवा परी जावच्याक आमचें थंय आशिल्लें वायट तें निर्मुलन जावं, वायट पथकां करनासतना बरें करूं, कित्याक आमचो देव बाब सर्व बरो, तशें आमी त्या बापा बरी जायचे म्हणून जेजूची आशा. जर्मनींत ईस्ट जर्मनी आनी वेस्ट जर्मनी म्हणून दोन वांटे जाले आनी तांकां एकदम द्वेश आशिल्लो. एकामेका ते पळयनासले, विंगड आशिल्ले, देखून तांचे मदें एक वोणत आशिल्ली, एकामेका तांणी पळय नजो म्हूण. एक दीस ईस्ट जर्मनीचे थोडे व्हडल्या लॉरयेर बरनू मेळे बरनू भरतात आनी व्हरून वेस्ट जर्मनीच्या त्या जाग्यार व्हरून घालतात. वेस्ट जर्मनीच्या कितें शेंस करी येते, दोळ्यांक दोळे, दांतांक दांत. पूण ते कालें करतात, ते दूद, चीज, ब्रेड, बटर ह्यो पुरा वस्तू बरे पॅक करतात, टिन्नांनी भरतात आनी व्हड जैत लॉरयेर बरनू लोड व्हरून थंयसर दितात. ईस्ट जर्मनीच्या त्या कुशीन दळतात आनी त्या व्हडल्या राशीर ह्या ब्रेड बटर चीजाच्या राशीर एक व्हड बोर्ड घालतात आनी म्हणटात, ही गिव्स वॉट ही हॅज, ईच गिव्स वॉट ही ऑर शी हॅज. म्हळ्यार हर एकलो या हर एकली तांचे लागीं कितें आसा की तें दिता म्हूण. ईस्ट जर्मनीच्यांनी मेळ्ळें दिलें, पूण वेस्ट जर्मनीच्यांनी तांकां उडास केलो की आमचें थंय बरेंपण आसा, आमी बरें दिता. आमचो देव आमी बरीं जायजे म्हूण ह्या संवसाराक आयला, बरें करी जाय म्हूण. देखून देव कडेन आदार मागया. आमच्या चिंतनांनी करण्यांनी शब्दांनी जर तर आमी हेरांक लुकसाण केलां, वायट केलां, अन्याय केला तर सोम्या कडेन आमी काकूत मागया, बोगसाने मागया. सांगात म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुण हांव सरून सांगता, मनां चिंतून तोंडां सरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर, आत्मन प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. Sonia
सर्वेस्परा सासनाच्या बापा तूं भोव व्हरतो आनी तुका आटापूंक कोणू सकना तरी तुजो सासणी सब दावकार मरेच्या कुशव्यान मनीस जावचो म्हूण तुवें येवजिले तो आमचो सोडून दार करो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी तिरबा व्हरतान सत म्हणटा जसो तो आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जालो तशें सगळ्या मनशां ताच्या दैवीक सैमाची भागीदारां जावं पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. पयलें वचप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्परा लागीं तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणा माग ती पाताळांतल्या गुंडायांतली वा ऊंच सर्गा वयली जावं पूण आहाजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू चीक दिवन आयका तुमी मनशांक सतायिल्लें तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात देखून सर्वेस्परस तुमकां एक कुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जम दितेली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली संगता मेळून येवजन करा पूण ती व्यर्थ जातली निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सवें आसा देवाचें उतारें देवाचे वडपकार. श्लोक आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटवणूक तुका नाका जाली होम आनी दोश परिहार बलिदानां तुवें मागोवंक नाय पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले तेदवा आपले हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्र ग्रंथाच्या कोवळ्यान म्हजे विशयी सांगलेलें आसा देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश तुजी धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणान रोंबून आसा. श्लोक आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणीची बरी खबर व्हडले सभेंत हांव प्रगट केल्या म्हजें तोंड आनीकी हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणीची बरी खबर म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणेचो हांवें सदांच प्रसार केला तुज्या निरंतर मोगा आनी मैपसा विशीं व्हडले सभेंत उसारीन आसता हांव रावूंक ना. श्लोक आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. हेब्रेवांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बलयो आनी दोश परिहारांची बलिदानां तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बलयो वा दोश परिहारांची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली नात. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो
पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरेच एक स्थापीत करता. हेच खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. आणि आमच्या मोदे जियेलो आणि ताची महिमा आम्ही देखली. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका सुम्या. 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रिएला दुताक गलिलेयाच्या नासरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अहंकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं खराड जाल्ले. ते अहंकारीचे नांव मोरी. देवदूत भितर सर तिच्या लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्या चिंतूंक पडली. तोड देवदूतान ताका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिसय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्ना तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यास्थान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततेचेर सदां काळ तो राजवड करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय हांव खुवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावणचल मनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपले मतारे प्रायर एक पुता गर्भेत जाल्या आनी वांजरी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदुआ मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशीलो गेलो. देवाचे उतर हे वाकणली तुका क्रिस्ता. आ सगळ्या पवित्र सभेक मोरयेक इजबी हाडिल्ली. ह्या बडव्यान बरी खबर हाडिल्लें फेस्त एक दाबाजीक फेस्त. एकलो फामाद बरयणार देवशास्त्री दैवीक चिंत पाठोवची बरपां बरोवचो अशें म्हणटा. आमच्या धर्माक आमकां एक स्त्री गरज आसा. स्त्रिये विने आमचो धर्म उगाम जायना म्हूण. कित्याक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो देव मनीस जाल्लो एका स्त्रिये मुखांत. जर तर एलिझाबेथीन उद्गारलेल्या त्या भाग्यवंता पैकी चड भाग्यवंत चड पवित्र आसच्या ह्या मोरयेन देवाच्या विसवणेक खपलत दिनातले तर देवान मनीस जावन येवचें असाध्य जातें. मोरयेन देवाची विसवण देवाची मांडावळ मानून घेतली. देवाक असाध्य जाल्लें कसलेंच ना म्हूण बडवो म्हणटाना मोरी पाती येता. देवा तुका कसलेंच असाध्य ना तर तूं कितें चिंताय, कितें आशेताय, कितें निर्मिताय तें म्हजे थंय घडोवं म्हणटा मोरी. आनी अशें देव मनीस जावन
तिच्या गर्भांत जल्मता. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन, देवाची परमोन्नत सकत सावळी घालतना सक्कडी साध्य जाता म्हूण मोरी मानून घेता. देखून मोरी माई कृपेन भरलेली, नामान कृपेन भरलेले म्हणून एलिझाबेथिका बडवो तिका मान करता. आनी एलिझाबेथ सर स्त्रियां पैकी भाग्यवंत स्त्री, देवाची माय म्हणून उद्गारता. देवान वेंचून काडिल्लेली मोरी कृपेन भरलेली आनी तिच्या गर्भांत आशिल्लो कृपेन भरलेलो देवूच मनीस जाल्लो. ह्या सोम्याक सोडून दाराक आमी कुमगारा रुपी स्विकार करूंक आयल्या. ह्या सोम्याची बरी खबर गाब्रिएल बडव्यान मोरयेक दिल्ली. आज हर एकलो याजक, हर एक धार्मीक भाव भयणी आनी हर एक क्रिस्तांव वडिलां मानून घेतात. कुटुंबां जी येतात, फिरगजेन जी येतात, शेजारा जी येतात आनी याजक सगळ्यांनी बरी खबर परगट करतात. जायत्या जाग्यांनी ही बरी खबर परगट करून त्या क्रिस्ताक साक्ष दिले. आमी सर्व देवाक महिमा दिवंक आज आयल्या. तुमचे पासून आमी सर याजक मागता तुमचें भक्तीपण आनी तुमचो नीज भावार्थ देवाक तो मानू आनी तुमच्या कुटुंबांत फळां भरीत जावं. हांगासर दादले आनी स्त्री आसतना समान दिसतात. एकच म्हळ्यार अर्द वांटो आसले बरी, थोडे बडी सोडवतो स्त्री आसतात. पूण हांगासर दादले मस्त दिसतात. कुटुंबाचे प्रतीक तुमी. कुटुंब जर तर सांबाळ वरजय दोगांचो सहकार भोव गरज. दादलो आनी स्त्री मोरयेक पस्क्या बापाय जुजेन भोव पवित्र आनी भोव मोगाचो सांगात दिलो. देखून जेजू एक बरो व्यक्ती जावन वाडलो, एक बरो व्यक्ती जावन तरबेती घेवंक लागलो आनी सगळ्यांक लोकां मोगाळ जालो. बरेंत तो करून गेलो. आनी ह्या दाबाजी परबे दिसा आमी एका व्हड भाग्यवंत स्त्रीक मान करता. गाब्रिएल बडव्यान तिका इजबी हाडली, बरी खबर हाडली. त्या स्त्रीक आमी आज मान करता. आमच्या धर्माक एक स्त्री जाय, तिचे विने आमचो धर्म ना, तिचे विने देव मनीस जावन येवंक साध्य जाते ना. देखून तिणें दिल्ल्या त्या काबलते पासत, तिणें दिल्ल्या या तिणें उसारल्या त्या बाबर्ता पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. आज ह्या मोरयेच्या कबलते वरवीं जेजू देवाचो पूत क्रिस्त जावन त्रायेक देवाचो दुसरो व्यक्ती जेजू जावन ह्या संवसारांत येता. त्रायेक देवाचो मिस्तेर आज आमकां दोळ्यान दिसता. आज तो देव आगाणी दळबारांचो महिमेवंत रचणार आमचो मोगाचो देव आमचे बरी जावन जियेता. देखून त्रायेक देवाचो दुसरो जण ह्या फेस्ता द्वारे मोरयेन खबला दिल्ले द्वारे ती बरी खबर स्विकार केले द्वारे तो जेजू संवसारांत जल्मता. देवाचे गुण आमचे थंय रुता करूंक आमी प्रयत्न करया. आमचे थंय बरे गुण आसल्यार आमचे सैंबीक मनशा सैंब देवाच्या सैंबा बरी, जेजूच्या सैंबा बरी तें वाडटा. आमचे बरे गुण देवान सोम्यान जियेले ते गुण आमचे थंय वाडोवन घेतल्यार आमचें सैंबी बरें जाता. वायट वेंगल्यार आमी वायट जाता. आमी कोणाची देख घेवंक जाय? वातिकन सभा सांगता आमी त्या सोम्याची देख घेवंक जाय. कितलो जो या जी कोण कितले चड जेजू बरी जावंक आशेता, जेजू बरी जिवंक आशेता, तितली चड या तितले चड तो या ती व्यक्ती मनशा बरी जाता, मनीस जाता. म्हूण देखून आमी कितले चड पळय जेजूच्या शेगुणांनी बरोवंक जेजू बरी जावंक आशेता. ताणें केल्लें बरीत बरें करता, ताणें जियेलें बरीत ताणें जियेलें बरीत जियेता, तितली बरी आमी जाता. सोमी तेंच आमकां आशेता. चायनांत समाधान जाय म्हूण ते आशिल्ले सुमार वर्सां आदीं. आमकां कोणाचें उपाद्र नाका, आमी समाधान आसा जाय. देखून तांणी व्हड सयत वणोद बांदली. एक वांटो ईस्ट चायना आनी एक वेस्ट चायना अशें. कोणेय हांगासर दुसऱ्यांनी बायल्यांनी येनोजो दुस्मान येनोजो म्हणून सगळ्या चीनकारांनी चीन देशाच्यांनी सांगता मेळोन जियोंक एक व्हड वणोद बांदली. आनी कोणेय दुसऱ्यांनी येवचें नाका, आमी समाधान आसल्या पुरो, आमी मात जियेल्या पुरो म्हूण. पूण ती वणोद बांदून जाले 100 वर्सां भितर सुमार 3 कोटी आक्रमण जालें थंयसर. 3 कोटी दुस्मान आयले आनी थंयसर आक्रमण जालें. हांकां अजाप येदी व्हड सयत वणोद बांदल्या, सुद्दां रावंड अबावट बांदल्या, भोवारी बांदल्या, कोणाक येवंक सादी ना कशें दुस्मान आयले गे म्हूण.
आनी तांणी विचार करतना तांकां कळ्ळें की ते वणुती कडेन थोड्या वणुती लागीं बागलां आशिल्लीं दार आशिल्लें आनी थंयसर राखवले आशिल्ले द्वारपालक म्हणटा चायना चित्त ते तांचेत मनीस तांकां बायल्यांनी दुस्मानांनी बरे पयशे दिल्ले लंचा म्हणटा म्हळ्यार बरे पयशे दिले आनी तांणी भितर येवंक सोडुल्लें अशें दुस्मान थंय येताले आक्रमण जातालें तोळ तांकां कळ्ळें की आमी समाधान आसचे तर आमचे गूण बरे आसचे आमचे गूण बरे आसल्यार मात्र आमी समाधानाने जियेत आमकां जर तर पयशांची आशा आसा भ्रश्टाचारा लागून आमी भ्रश्ट जाता आमचे गूण बरे ना नडतें बरें ना बरें जावं साथ दिना समाधान मेळोवंक साथ दिना देखून ते तांकां तरबेती दितात बरीं मनशां कशें जावचें बरें नडतें कशें अभिवृद्धी करचें म्हूण आनी अशें थंयसर बरेंपण वाडटा समाधानी मेळटा मोगाचे ह्या बऱ्या उद्देशा खातीर देवान एक शाश्वत येवजन मांडून हाडलें मनीस जावचें देवान मनीस जावचें आनी आमकां ह्या सोम्यान शिकयलां आमी कशें जिये जाय म्हूण कशें आमी चलय जाय म्हूण आमचें उलोवणें आमचें नडतें आमच्यो करण्यो आनी आमचो संबंद तो पवित्र आनी बरो जाय म्हणून जेजू आमकां जियोवन शिकयता आनी ताची जिणी आमकां मेल पंक्त जावन आसा देवाक आज आमी अर्गां दिवया हे बरेपणू आनी बरे गूण आमकां देवान शिकयल्या पासत आनी तो देव शाश्वत आमचे थंय आशिल्ल्या पासत आमचो आरंभ तो देव आमचो अंत्य तो देव आमचो शेवट आमच्या जिणेची बुन्याद तो देव मनीस जालो जेजू देखून ताचे विने कांयच ना ताचे विने आमच्या जिणेक अर्थ ना देखून आमी बरीं मनशां जाय आमकां बरी व्यक्ती जायचे तर आमी सगळ्या रितीन त्या कुर्सार मेल्ल्या जेजूक दिश्ट घाली जाय ताचें बाळपण पळय जाय ताचें तरणाटपण पळय जाय ताणें जियेले रीत पळय जाय देवा तूं जावन आसाय आमची सकत आनी ह्या देवाक जुजेवासान साक्ष दिल्या ह्या देवाक ह्या येवकारिसांतल्या जेजूक जायत्या जाणांनी खाण जावन घेवन तांची मत पवित्र केल्या तांची मत जाणारी केल्या बऱ्या समजुनीची केल्या तांचो आत्मो देवाच्या कृपेन ग्रस्त केला आनी तांची कूड देवाची बरीं कामां करूं घट्ट केल्या देखून कितलेशे सांत सांतिन्यो ह्या जेजूक साक्ष दिवंक बरें करूंक आयती जाल्यान आनी तांच्या जिवितांत तांणी तांचे जिविती तो देव तांचो आरंभी तो देव तांचो शेवटी तो देव म्हणून मानून तांणी घेतला एक कवी अशें बरयता देवा दिवो हितूंच वारें हितूंच दीपवू नीने गाळयो नीने आरदिरली बेळाकू देवा आमकां दिलें जिवीत तूं पालवय नाका सासनाक तें उबार बरें करूंक आमकां शिकय बरें जिवीत आमकां दी तुमचो आमचो आरंभ आनी उगाम आनी शेवट आरंभ आनी अंत देखून सगळें तूं पूण म्हाका जिवंक कृपा दी बरें करूं म्हाका बळ दी तुका मोण केल्यार म्हाका नाश करूं जाता तुका मोण केल्यार म्हाका कितेंय घडत म्हाका राख आनी सांबाळ वो एक व्हड दर्यो तुंच जावन आसा ही दोण तुंच जावन आसा हो दर्यो पूण म्हाका बुडय नाका सगळें तुजें म्हाका सांबाळ म्हणून देवा लागीं आमी मागया काणिके तोळ आमची जिणी समर्पिया मोरये मायन आपलें सगळें जिवीत त्या जेजू भेटयलें आनी देव मनीस जावन जियोवंक कबलात दिली तीच मोरी केदाळारी आमच्या पासून विनवणी करता आमच्या कुटुंबा पासून ती मागता देवा लागीं ती आमची कुटुंबां समर्पिता आमी काणिके तोळ आमी देवाक आमचें मागणें भेटोवया जिवीत भेटोवया ताचो आदार मागया सोम्याचो भावार्थ सोम्यान शिकयलो तो आमचो घेवन आज संवसारांत आमी मीठ आनी उजवाड जाता सगळ्या संवसाराक पवित्र सभा जावन आसा गुर्तो देवाच्या हजारपणाचो देव ह्या संवसारांत जियेला आनी ताणें मोगाक साक्ष दिल्या म्हणून तो भावार्थ आमी उसारया आनी सतमंता मागणें म्हणून त्या भावार्थाची आमी बुन्याद जावन भावार्थ जियोवंक आनी परगड करूंक आदार मागया सतमंता देवा सर्पदुदार बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सपुता आमच्या सोम्या तो पवित्र करपे सांबाळलो ओंकार मुरये ताण सन्मालो पॉन्स पिलाताल ताणे कोस सुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतोन जिवन जालो
सर्गार सुटलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला तांचव्याच्या मेलांची मुन्सिबी करू येतलो सतमंतां पवित्रज्ञा कातोलिक पोय सभे भक्तांचो एकतात पतकांचे बुकसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमी सर देवा बापाची भुरगीं ताचे सारकी आनी स्वरुपेन रचल्लीं बरें करूंक ताच्या कृपेन भरलेलीं हें बरें करूंक आमी देवा कडेन आदार मागया. आमचे सर गरजो इरादे बापाक आमी भेटून दिवया. भुरगींच्या बापा ह्या सर कुटुंबा पासून आमी मागता आनी आमचे इरादे तुका भेटयता. पवित्र सभेंत शांती समाधान उपजोवच्या खातीर आमी मागता. आमच्या संवसारांत समाधान तुवें दिल्लें तें रुता करूंक आनी परगट करूंक तुजी कृपा मागता. आमी मनशांनी मनशाक वळखतना मनशांनी गौरव दितना मोग करतना आमी तुजें सैंब आनी तुजें प्रतिरूप जाता. आमचें थंय बरेंपण तुवें रचयल्लें बरेंपण करूंक जीव तो दिलो दैवीक जीव तो सांबाळूंक आमकां आदार दी. रशिया युक्रेन गांवच्या सर सान्यांनी प्रतितना मुखेल्यांनी समाधान मागूंक समाधाना खातीर निर्धार करूंक तांचें मन बदली तांच्या काळजांत समाधानाची बी ओम. संवसार नाश जावचें तसलो तीर्माण कोणी करनासतना झगडें करूंक कोणी तीर्माण करनासतना समाधाना खातीर वावर करूंक तांकां आदार दी आनी आमकां सोमेस्तांक समाधानाची हातेरां कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पानांको 132 132. स्वीकार कर आम्ही दयेन परता तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता पुण्यावरा सवे आमकां सर्वेक दयता म्हज्या भाव भयणांनो आमी सांगता भेटयता तसा हे मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानकांनी नेहमी आमची अडके पोय सभेच्या देवान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा तुजो एकलो सोपूत मनीस जालो ती घडी आपल्या सारांबाची बागी घडी म्हूण तुजी पवित्र सभा वळखून घेता आनी हो दाबाजी गुट संभ्रमून संतोशान तुका हो दिन वाचनेचो यत्न भेटयता. तो तूं मायपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकां आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थभरीत आनी फळादीक करूंक आमचें जिवीत कृपे भरीत कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिव्या सोडून दाराक मनशा कुळाक ह्या संवसाराक हाडच्याक तुवें येवजन केलें. तुज्या हुकुमान देव सरकार तावन देवलो आनी तुज्या गणित मोगाच्या येवजणेचो मोरी एक ताणें संदेश हाडलो. अखंड बावर्तान तिणें तो घेतलो
आणि आपले सलानवे कायलेनपणे ओळखून निष्काळांग अहंकारेण तुझे साकरणेन आपले जबाब दिले. तेच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुशव्यान पवित्र आत्म्याच्या विचित्र सक्तीन तुझो सासनीक पूत मनशा मोदे मोने जावन जी येवंक लागलो. अशी तुझ्या परजे केली बसवणी पाळले तुवें विश्वासीपणी आणि सगळ्या लोकांच्या यात्रेक बागयले पोरतेपणी. देखून ताचे उदेशी तामन आसतना वयर सरगार तुका वाकाणता ते तुजो दळबार आणि तुजी किर्ती गाण उल्लासता सगळो संवसार. तशेंच आमचे ताळे मेळून आमी तुजें किर्तन गायता. बापा कोरस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सजूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बाबा तसो गुटो परगटोया बापा जेजूच्या मरणाचो जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवी दिवचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अर्गां दिता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सवेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका आपलीची मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्याय देवाचे माये संगाती
भगवान जुजे तिचो पोती भगवान धर्मदूत भगवान जुजे वास आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. त्यास जेजो वरवी त्यास जेजो सांगता त्यास जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारन दिसपडतो ग्रास सोडच्याक भलायकी आनी तशेंच ताचे राज विस्तारच्याक देवी कृपा मागया. सांगात म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायट आणले आनी अवघड आणले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां समाधान दी. सर्गींचे बाग सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे राखण आसल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणेन तिका शांती दी आनी एकवटान तूं सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. सोम्याची शांती एकामेकां आमी दिवया. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणा म्हूण मिसा खायले आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. Tukas makanimu
तुझ्या पोसा झरला वैता चुकून गेल्या शेळ्या गोपान पाटी घेता सागत मोगाळ सोमिया काळजात येऊन माकाच तुकारीव तुझे तयेक जाता कागद मोगाळ सोमिया काळजात येऊन माकाच तुकारीव तुझे तयेक जाता. प्रार्थया. बोमगाळ बापा हांव करीन आपल्या कुशव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. हो बावर्थ सदां सांबाळूंक आनी परगडूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या जिवानपणाच्या सक्तीन सासणीक सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव दायेळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतले निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरू ओशेन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमचे कुटुंबाजीनी बऱ्या करणे आनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणें चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मोगशनो सांजुजे वाज बापाच्या ह्या पवित्र गुड्यार आयच्या दिसा हे भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात. मनादीक बाप विन्संट डिसोजा आमच्या दिएसएजेचो CODP संस्थो तांच्या मार्गदर्शनाखाल मुखेलपणार तो चलोवन आसा आनी पाद्र्याबाची इतलीच आशा सक्कड आमच्या भुरग्यांक शिकतल्यांक जिवितान बरेपण चिंतल्यांक आदार जाय आनी ह्या दिशेन जायती वावंट ते काडटात. वकालत शिकोवन वकिली ते जावन आसात आनी सांगाताच CODP संस्थांत करची सेवा त्या दिशेनी तरबेती घेवन आमच्या सक्कडांक आदार मेळा जाय. पूण CODP संस्थेंत हांवन जायत्यांनी आमी फायदो जोडला, पयशे घेतल्यात, शिकाप जाला, काम करता हांव, जिवीत सेटलय जाला म्हणल्यार काजारी जाला. पूण आमचें ऐवज बाकी उरला आनी तें उरल्या वरवीं उरल्या भुरग्यांक मुखार येवच्या भुरग्यांक मुखार धाडूंक जायना. सक्कडांची इतलीच सांगतात CODP गेल्यार कुमोक मेळना. पाद्र्याबान कैतांनी नोट प्रिंट करूंक नात. पूण येदोळ पर्यंत कोणे पळय आमी घेतल्या तांणी तें फाटी दिता आसतना आनी जायकी पाद्र्याब जायती वाट दाखयता, जायत्या रितीर कुमोक करूंक प्रयत्न करता. पूण कुमोक कैतावन आमी फाटी दिल्यार मात्र देखून ह्या सर्व मध्ये ताचो वावर दुबळ्या धाकट्यांतय आनी DSSचे गराबांचेंगी दुबळ्यांच्या शिकपाक या काजाराक आनी काल्या विविध रितींनी तांचो संगातपण सहकार हर एका रितीर करना आसा. गेल्ल्या कोणाकी तो बेजारायन धाडिना, बरें एक समाधान दिवन धाडटा. तुमच्या फिरगजेंतल्यांनी पयशे दिवंक आसल्यांनी फाटी दिले जाल्यार दुसऱ्याच दिसा तुमकां हांव आयवाज दिता. न्ही जाय की पाद्र्याबाचें तें चिंतप. गेल्ल्या सबारांनी येवन आमकां पाद्र्याबाक मेळटा आसतना थंयसर पाद्र्याबाचीच सहायक येतात आनी येवन उचारचें आसा. तरी की पाद्र्याब हर एका रितीर हर एकल्या उत्तेजन दिवन धाडनंत आसा. जायतो रितीचो सहकार आदार ताणें दिला. पाद्र्याबानो
आमच्या मुडेपू फिरगजगारांक तशेंच ह्या परिसरांतल्या जायत्यांक तुमचो सिवडी तावन आदार मेळोन आसा. तुमच्या ह्या बऱ्या वावराक आमी उपकारी काळजान देव बरें करूं म्हणटा आसतना जावं पुरो जे कितें पाटी मेळोंक आसा तें मेळोन मुखल्या दिसांनी तुमच्या आवदेंत जायतीं भुरगीं आमचे शिकोन मुखार येवं दीत. खाली शिकोनच न्हय जिवितांत एक हंत दरीचे म्हणल्यार पाद्र्याबाची आशा. इल्लें बरें शिकच्या भुरग्यांनी मुखार वचा जाय पूण आमच्या आवय बापायची आशा भायलो गांव. त्या खातीर पाद्र्या बी आमी चलवता CODP चलवता उत्तेजन दिता सगळें करता पूण शिकप जावन येताना भायर थावन आयिल्ल्याचो परमळ घेता तो सेंट मारून येता. आमी नाल्लाल तेल घालून भोंवता फरक तितलोच. आनी ह्या वरवीं जायत्या फावटी आमच्या बरें चिंतपाक मुखार वचूंक हरकत जाता. तरीके पाद्र्याब हर एकल्याक उत्तेजन दिवन हर एका संगतींनी सांबाळचें तुमकां मुखल्या दिसांनी तुमच्या मिसांव बरें जावं दी. जुजेवाज बाप तुमकां हर एका रितीर आदार दिवन तुमच्या मिसवान तुमकां बळवंत करून दी म्हणलें म्हजें मागणें आनी आशा जावन आसा. जायत्यांनी तुमच्या तावन बरेंपण जोडलां. मुखार हें जोडचें भाग देव तुमच्या मुखांत फावो करून दी. हांगासर जमल्या सर यात्रिकांच्या नांवी मोगाळ पाद्र्या बनो देव बरें करूं. बसया. मोगाचे न्हू सुसेवाज बापा लागीं मागोन सबार आनी तेसवां बरयल्या सबार पोस्टार आयिल्ल्यांत आनी सगळीं हांगासर बुकार बरोवंक वाचूंक म्हाका 4 वरां 15 मिनटां लागल्यांत. कित्याक हांगासर कितें बरोवन घाला तें आमी सगळ्यांनी चिंतून पातयेवन जुजेवाजा मुखांत्र देवाक आमी भेटयता तर आमी ताचेर खंडीत जावन बरेंपण जोडटले. देखून ल्हान व्हड सगळ्यांचे इरादे हांगासर आसात आनी थोड्यांनी फोना मुखांत्र सांगलें आसा. तांकां सगळ्यांक घेता हें सगळें जुजेवाजाचें काम. हांव फकत एक म्हाका जबाबदारी दिला DSEच्या तर्फेन आनी जुजेवाजाच्या पांयांतळी हें सर भेटोवन तो दिता म्हणल्या पातयेणेन आनी हांगासर थोडी हांवें बरयल्लीं आसात तीं तुमच्या मुखार हांव दवरतां. उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां पाटयल्लीं आसात. एकल्याच्या पांयांची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक आनी तें पांयाच्या कुटयेक थंयसर तें बदलावण करचें हें सगळें बऱ्यान जाल्ल्याक तेणें अर्गां दिल्या. जुजेवाज बापा लागीं मागोवन गेल्ली म्हजें ऑपरेशन बऱ्यान जालां म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळ्या अर्गां. बरें काम एकल्याक मेळिल्ल्या खातीर ताणें अर्गां पाटयल्यात. एकल्याचे गॅस्ट्रीक गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. एडमीट जाल्लो एकलो बरी भलायकी मेळोन डिस्चार्ज जाला. प्लॉटींग जाग्याचें बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. भायल्या गांवांत एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात. काजार बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. जुजेवाज बापा लागीं मागल्या उपरांत 9 डॉक्युमेंट सारकें जालां. बाळटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. 7 वर्सां आदीं गोंयांत हांव एकली हांगा आयिल्ली. ती एक सोरेसीस पेशंट म्हणल्यार आंगार खतां पडची थोड्या फावटी थोडे खुरपण उंत आसतात आनी तसली पिडा तिच्या आंगार आसली. आनी मदेगात तिका जुजेवाजाचें एक सोपन पडटा आनी सोपन पडटा आसतना ती हांगासर कोडयाळचें हें पुणथळ पळयता आनी ताच्या उपरांत तिका वर्ती पातयेणी बगता म्हजी पिडा बरी जातली आनी हांव हांगासर पावतली. तिच्या आंगार आसली सोरेसीस पिडा गूण जाता. जुजेवाजाच्या नांवान जेजून म्हाका बरें केलें देखून संतोशान उपकार आठोवच्या खातीर ती हांगासर येवन तिचें तेसांव घालून उपकार आठोवन ती गेल्या. तशें म्हणटा आसतना मागल्लें पातयेणेन सोरेसीस पिडा डॉक्टराडे गेल्यार गूण जाता म्हणनात. ती आसली तुमी वळखून घे जाय. पूण जर तर असलें बरें जाता देवा कडेन मागल्लें जुजेवाजा मुखांत्र आमकां खंडीत मेळटा म्हणलें उडास आमी दवरिया. ते सवा भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मोतीन उरोवंक 13 जाणांक
एका भुरग्यान सेकंड PUC परीक्षेन बरे अंक काडच्याक 10व्या भुरग्यांनी परीक्षेन बरें करून शिकच्याक आनी बरोवच्याक 5 जाणांक काजार जावन 7 वर्सां 6 वर्सां 4 वर्सां जाल्ल्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक 5 जाणांनी बरी भलायकी मेळोवंक 17 जाणांक चलयांक आनी चलयेंक बरी सैरीक मेळोवंक 9 जाणांक 2 वर्सांच्या 3 वर्साच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक एकल्यान इंटरव्यूंत पास जावन बरें काम परगांवान मेळोवंक एका गुरवार स्त्रियेक 9 म्हयने सर कश्ट सोसूंक आदार तशें भलायकी बरीत भुरग्याक जल्म दिवंक तिणें मागला एकल्याच्या फिलियादाक बरी भलायकी मेळोवंक मागला एका आवय भुरग्याक बरी भलायकी लाभच्याक एकल्याच्या मात्याची 10व्या कुशीची शीर गुण जावंक BP शुगर नॉर्मल जावच्याक एकल्याच्या पुता परगांवांक गेल्ल्याक बरें काम मेळोवंक एका स्त्रियेक एलर्जी गुण जावंक शुगर उणें जावंक व्हडल्या आरोग्याकोस्करा कोरिके आंगाची स्कीन एलर्जी गुण जावंक एकल्याची मुताची पिडा गुण जावंक एकल्याच्या पांयांत तेंचो हुलोप रावोवंक एकल्याची पेंकाट पांय दूख गुण जावंक कॅनडाची विजा मेळोवन बरें काम मेळोवंक आमाल पियोणें सोडून कुटुंबांत बरें करूंक 9 जाणांक BP शुगर नॉर्मल ಆಗಲು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು दिल्ले पैसे फाटी बेगीनच मेळोवंक 7 जाणांक भुरग्याच्या देण्या खातीर मागला 7 जाणांनी स्वंत बिझनेस करूंक फावो जावच्याक एकल्यान अनेक चेडूं भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर मागला रीण फाटी दिवंक तांतोतावन सुटका मेळच्याक तकलीगूंची शिरो फोडच्यो रातीक न्हीद पडना गुण जावंक मागला जर्मनीची विजा मेळोवंक एकल्यान ताणें शिकल्ल्या शिकपाचें काम मेळोवंक एकल्याक ताची शिराची पिडा गुण जावंक नव्या घरचें काम बेगीन संपोवंक तेगांक घरांत शांती समाधान मेळोवंक 8 जाणांक हातीन घेतिल्लें काम बेगीन संपोवंक मातयाची आंगाची एलर्जी गुण जावंक तेगांक कॅनडाची विजा एका कुटुंबांक बेगीनच मेळोवंक एकल्याचो भलायकेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक जिनियेंत सेटल जावंक 6 जाणांक थायरॉयड BP डायबेटीक गुण जावंक 5 जाणांक जाग्याचें रेकॉर्ड समा जावंक जागो आमच्या नांवार येवंक अधिकारींचें मोन उजवाडोवंक मागला गल्फांत बऱ्या कामांची विजा मेळोवंक एकल्याच्या दादल्यान तिचे संगी मोगान एकवटान जियोवंक धाकट्या पुतान बापाय कडेन बापायन पुता कडेन मोगान उलोवंक सोरेसीस पिडा गुण जावंक तेगांक पाठदूख पेंकाट तकली फडाफड उस्मड गुण जावंक एकल्यान ताच्या वडिलांक खाल जावन जियोवंक MBAच्या एग्जामान सक्कड सब्जेक्टान बरें मार्क्स मेळोवंक फाटलो जागो नांवार जावंक दीस रात घर कामांक बरें चेडूं मेळोवंक एका प्रायवंत स्त्रियेन मागला एका भुरग्याक शेळ खोंकली विविध तराची पिडेतावन सुटका मेळच्याक एकल्याच्या हाताची दूख गुण जावंक एकल्याक विजिटींग विजार गेल्या 3 म्हयने जाले बरें काम मेळोवंक स्वंत घर फावो जावच्याक आंगडींत बरें बिझनेस जावच्याक घर घेवंक चिंतला दुडवाचो आदार उणो आसा वाट दाखोवंक हार्ट पेशंट शुगर तशें दोळ्याचे दिश्ट उणी आसा बरी भलायकी दिवन दिश्ट मेळच्याक विकूंक आसचो जागो बेगीनच विकोन वचूंक घरकारणींक बरी भलायकी मेळोवंक मागला हाता पांयांक शिरांक बोळ भलायकी दुबय आशिल्ल्या एकल्याक मेळच्याक मागला दोळ्याचे दिश्ट सारकी जावन पाटी मेळोवंक बँकाचे रीण फारीक करूंक जावच्याक कॅन्सर पिडा गुण जावंक डिग्री एग्जाम बऱ्यान बरोवंक मोतीक उजवाड मेळोवंक एकल्याच्या आंगार आशिल्लीं खतां संपूर्ण गुण जावंक एकल्याच्या मातयाची खरोज गुण जावंक सुरू केल्लें नवें काम सुफळ जावच्याक एकल्याच्या आंगाची एलर्जी सगळी गुण जावंक मोग करच्या दोगांनी बेगीनच लग्न बंदांत एकवटोवंक ह्या तेसावां खातीर आनी आमी हरी एकलो आमची म्हणले तेसावां घेवन येयले हांव म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या दादल्याक म्हज्या पत्नीक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या आवय बापायक बापू मावशी आकय आंटी सबार आनी एकामेकाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागिल्लें आसा म्हज्या दाव्या काशच्या म्हज्या उजव्या काशच्याचेर एक दिश्ट घालया जुजे वाजाक तांकांय दवरया जावं पुरो पयसां लागीं थावन ती आयल्यांत बरें मागोवन देवा जुजे वाजा मुखांतर तांकांय बरी भलायकी दी आनी ह्या पवित्र थळार येदोळ पर्यंत हांगासर हें थळ रुता जावच्याक पाणीरचे आदले विगार आनी हांगासर सेवा दिल्ले आमचे सर्व आदले विगार आनी हांगासर ह्या परिसरांतलो आमचो लोक जायत्या मिनेतांनी पवित्र थळ रुता केला
बरेपण केल्ल्या आनी हांगासर आत्मीक बरेपण दिवच्याक जावं पुरो हांगासर आयिल्ल्या सर्व याजकांक हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक येवचें हांगासर कुमसर आयकून आमकां आत्मीक बरेपण दिवचें ह्या पवित्र तळार वावर करचे हर एकल्याक जुजेवाज बाप देवातान सर बरें मागोवन दिवन दी आमच्या काळजाचे अत्रेक तो फावो करून दी रशिया युक्रेनांत समाधान राज करून दी देवाचें बरेपण तुज्या म्हज्या मागण्या मुखांतर आमी तें भोगचें भाग आमकां मेळोवन दी देखून आमी दिंबी घालया एक आमच्या पायक नमान मरियानंद बापा हांगासर जमल्या सगळ्यांक बरेपण मेळोवन दी हेरां खातीर आमी मागया आमकां खंडी जावन बरेपण मेळटा रशिया युक्रेन थंयसर पाद्र्याबान शर्मांचेर उडास केलो खावंक जेवंक नासतना पियोंक नासतना भुरगीं भूक लागला म्हूण रडटाना थंयसर कांयच नातिल्लीं कितलींशीं जाणां कश्टातात जुजेवाज बाप देवा लागीं विनंती करून ह्या समेस्तांक राखून दी आनी ह्या दिसांनी कोरोना पिडा हेणे चडटा म्हणटात चवथें आलें परत येता म्हणटात पूण ह्या सर्व वतान तो आमकां राखून व्हरून दी राखतलो म्हणल्यार पातयेनीन हात वयर घालया एक आमच्या पानामान मरियानंद बाप्पा ह्या उद्देशा खातीर भेटोवया सर्व आमी सांगाता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे फुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका पूर्णांतल्या आमकां निवार. नमन मुरये कृपेन बरले तुमचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी सांगता सदां सर्वता आमीन. नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया दिंबी घालूंक सांगता तर दिंबी घालया तांकां नंतर उबी रावया पूण दोनी करूंक जाय नंतर बसया पण आमची सगळी पिडा जुजेवाजाक भेटोवन म्हाका अनेकल्याकी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक ह्या पवित्र तळार आज आशिल्ल्या हप्त्या मदें येवच्या हर एकल्याक बरेपण मेळोवन दी म्हणून मागया भगयोन जुजेवाजाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर सोमिया काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर देवापुता संवसाराच्या तारोका काकुळत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळत आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर दुबळेकायेची जिणी जिवनचो गुर्तू जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कुसून नासनवेच्या कथोलिक भावार्थ जिव केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयले सर कश्टान वा दैरान सुसुल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंड्यान हाडूंक वावुरिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसोत विनाती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयेन आयकमका सुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकुळत आमची कर नोवेनांचे मागणे ये सांजुजेवाज तू आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावा आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवीत आमकां एक आदर्श तुवें चल्ली वाट आमचे क्रिस्तीची एक मेळफांग त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज चलतलें तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोचो मोग हजारो लोकांच्या तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट होबळयल्या सृश्टींतून धांवलोय तांकां जिविताचे उतार प्रकट करून सक्रामेंत दिवन देवा सुशी हाडली हे मिसांव करतना तुका पुरासन चडली म्हणा
तूच म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीट आमच्या काळजाने किर्लात घाल देवाचे उतार प्रगट करूं आमची काळजां उरपेस्त कर पेल्याचे बाचे विशांत चिंतूंक आमकां शिकय सांज सेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेत असलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेक नवो भरवसो हाडलो जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणले तुजे जिणे मरिफाट केले आसता जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज वाच त्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारान देवा संगीत तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या पथांचेर घालून आसाय आमचे जिवीत तुका उक्ते करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग हे घडये ह्या म्हज्या गरजा बसोत देवा लागीं विनाती कर ह्या पवित्र थळा थंय पातयेवन बरेपण आशेवच्या हर एकल्याक जजेवाज बाप समियांचे स्पर्श तांकां फावो करून दी हांगासर सेवा दिवंक येवच्या हर एका पाद्र्याबांक तांचेर ताची सावळी आसूं दी हर एका भक्तिकांक जुजेवाज बापाचें बेसांव मेळोवन दी सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासांत हांव आमकां राखून वर बावडटा आडवेच्या संगतीक बळी जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलून बरी मायेच्या कोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळाशी कर आमीन समेस्त आमच्या पिडेस्तांचा उडास करया आमची वैयक्तीक पिडा देवा मुखार दवरया पिडा कुडीची मोतेची आत्म्याची पिडा म्हज्या कुटुंबांत म्हाका समजून जियोंक अडकळ जावची पिडा म्हज्या शेजाऱ्या थंय बरसून जियोंक म्हाका साध्य जावची पिडा ह्या करेजमाच्या वेळार म्हजो संबंद देवा सवें म्हज्या घरच्यां सवें म्हज्या पेल्या सवें बरो करून हाडचो तसलो आनी आमच्याच कुडीच्या सर पिडेतावन देव आमकां बरी भलायकी दिवन दी जुजेवाज बाप मागून फावो करून दी सौम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या तुज्या भाव भयणी थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच पर्यंत तुज्या सेवक आनी सेवकींक सांज तुजे वासान आपल्या जिणी आनी मरणान जायत्या जापा करून तेच मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बाबर्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार ह्या घडी आमी उसारल्यो आनी उसारिनात तुल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतरे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आज साज तुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा तुका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांज तुजे वसाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलून तुमी वाडूंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावन तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळ्ळो सांज तुजे वास सर्गींच्या राजान बापाचे कोडान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळे पवित्र सभा संतोश भरीत आसा तुमी सगळे त्याच बापान बसलेल्या घरांत बागेनपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूं पावो
आणि त्यास सोडून दरा देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. प्रसार केलो विज्ञान वारा रस्तानी दुका दुबल्या धाकट्यांक मोगा आदर तुवें दिलो सांज देवास बापा ओकला पाणी मांडुका कृपा मागोन दी बापा विज्ञान सर्गीच्या वाटे चलोन शिकय आतां जाणून आदार लाभय जोडून दी कृपा ही आमकां उर्बा माया मोगान चलोन जग मागोन दी कृपा सांग सेवास बापा वगळा पारी मानतुका देवाचे कुशे आमी काळजांच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लायन म्हाका सांज सेवास बापा ओगला पारी मानतुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान Santa